A21 पान दा A21 page 10. 너의 기도 증가야 얼음이 소락하나 새같이 그리움이고 내 맘속이 다가야 얼음이 소락자마나 이다가요 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे असू भयणी भावानो हे मिसांत वांटो घेत आसतना इल्लो नाझरेत आणि आंतोनियान लिआंद्रीना मोंतीर हांचे बसत आमी मागुया स्वर्गीच्या बापान तांकां आपले शांतींत आपले विसवान घेवंक तशेंच मागुया एक आमची भयण काल अंतरल्या मार्ता आल्फोन्सो कार्दोज वाड्यांतली तिजे बसत मागुया स्वर्गीच्या बापान तिका आपली शांतीन आपले विसवान घेवं आज आपलो वाडदीस संभ्रमतेल्या बरोबर स्नायडर फेर्नांडीस एश्वेट डिनीज सिनोवा फेर्नांडीस एंजेला डिकोस्टा तांकांय देवाची बरी भलायकी आनी साहेब मॅम म्हजो तीन कुरपेचे बेसांवां तांचेर पडूंक मागुया आनी पवित्र रितीन बरे भशेन वांटो घेवंक सदांच आमकां देवान राखूंक आनी सांबाळूंक आनी हे तरेतरेच्या संकश्टांतली आमकां निवारूंक खेरीत भशेन देवाची कृपा मागुया हांव पातकी सर्वोदय देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणलो म्हजो गुन्यांव मनान विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो बरोबर अपराध ह्या बाबतीत तुका घेवन सदांच सांगपाक न्हय सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणलो मोचे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विरोधी म्हणून प्रार्थना मागता सोरपदविधार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. Christ.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमचे देवा, तूं सगळ्या देण्याचो रुचणार आनी धोनी. तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सुख. देखून तुजे भोक्तींत आमकां सदां संतोष मेळसो कर. आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. माकाबेवांच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी तांची एक पातकी कोंबरी उपजली आनी ही कोंबरी म्हणल्यार आंतियोक एपिफान, आंतियोक राजाचो पूत. एकदां ताका रोमांक कायदी करून व्हेल्लो. ग्रीक राजवडकेच्या 137व्या वर्सा तो गादयेर चडलो. ह्या समयार इस्रायलान शास्त्र समूर्त सांडलोले थोडे जाण उपजल्ले आनी जायत्यांक तांणी फुसलायली अशें म्हणून, चोलया, आमच्या शेजारच्या अनभावार्थ्यां कडेन एक करार करुया, कित्याक तांचे सोरशिलीं आमी कडसल्यो तेतून थावन आमचेर खूब विघ्नांत आयिल्ल्यांत. ही सूचना तांकां मानली आनी लोकां मदले उर्बेन भरलोले कांय जाण राजाक मेळून गेले. अनभावार्थ्यांच्यो चाली रिती पाडूंक राजान तांकां रोजा दिली आनी अनभावार्थ्यांचे चाली प्रमाणे तांणी जेरुजाल्यांत एक खेळां रोंग बांदलो, सुनोतीचे दाग काडून उडयले आनी कुशेन वायटाचे चाकोर जावन अनभावार्थ्यांचे सोत्ते खाल रावंक तांणी पवित्र करार सोडून दिलो. आपआपल्यो रिती सोडून सगळीं एक पोरजा जावची म्हूण राजान आख्या आपल्या राज्यांत एक परगोटणी जाहीर केली. सगळ्या अनभावार्थ्यांनी ही परगोटणी मानून घेतली. जायत्या इस्रायलितांनी तांचो धर्म मानून घेतलो. कुड्या देवांक योद्न भेटयले आनी सोनवार भोश्टायलो. किसल्यो म्हयन्याच्या 15व्या दिसा 145व्या वर्सा वेदीचेर निसंतोनाचो कांटाळो उबारलो. जुदाच्या भोंवतणच्या शारांनी वेदी बांदल्यो. घरांच्या दारांनी आनी रस्त्यांचेर धूंप भेटयलो. समोर्तीचीं पुस्तकां सांपडटात तितलीं ते पिंजताले आनी उज्यान घालतले. कोणाय लागीं समूर्तीच्या पुस्तकाची प्रती आसली जाल्यार आनी तो समूर्त पाळटा म्हणून गोमले जाल्यार राजाचे परगोटणे प्रमाणे ताका मरणाचें फर्मोण पडटलें. तरी इस्रायलान जायतीं जाणां थीर रावलीं आनी मेळें जेवण जेवना जावंक तीं घोट रावलीं. असलें मेळें जेवण जेवून बश्टोंचे सुवातेर आनी पवित्र करार बश्टांचे सुवातेर तीं मरूंक कबूल आसलीं आनी तांकां जिवेशी मारलीं. इस्रायलाचेर खोर क्रोध देंवलो. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. म्हणुया, तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय.
पातकी मनीस तुजी समूर्त सोडून दितात देखून म्हाका कांटाळो भोगता. पातकी मनीस म्हजे बोंटोणी फास म्हणटात तरी आसतना हांव तुजी समूर्त विसरना. जबाब: तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. मनशांचे जबरदस्तींतलो म्हाका सडय आनी तुजे कायदे हांव पाळटलों. म्हाका दोग दितात ते नश्टे लागीं सरतात. तुजी समूर्त तांणी सांडल्या. जबाब: तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. तुजे नेम मांडून घेनात देखून पातक्यांक सोडवण मेळना. समूर्त मोडटात तांकां पळोवन म्हाका कांटाळो येता. तुजें उतर ते पाडिनात. जबाब: तुज्या मोगा खातीर सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटाय. उबी रावया. स्वामी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलो करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजू जेरिक्या लागीं पावता आसतना कोण एकलो कुड्डो रस्त्याचे देगेर पिकेक बसून आसलो. खूब लोक तेवशिल्यान वेता ताचो आवाज आयकून ते कितें गाय म्हूण ताणें विचारलें. नाजरेतकार जेजू तेणें वेता म्हूण ताका सांगतूच तो आड्डून म्हणूंक लागलो, जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. आनी फुडें वयतरी तांणी हो कराव म्हूण ताका बोबाट केली. पूण तो अदिकूच आड्डून म्हणत रावलो, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. जेजू थांबलो आनी ताका आपणाशी आडूंक लावन तो लागीं सोदूच ताचे कडेन विचारलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका नव्यान नदर हें शिकोत. जेजून ताका सांगलें, नव्यान नदर घे, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडोच ताका नदर आयली आनी देवाची तुस करीत तो जेजू फाटल्यान गेलो. हें पळोवन सगळे लोकांक देवाक दीन वाचलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. म्हजे भाव भयणीनो, काल सांजे अकस्मात गडगडो पावस आनी आमचो हो म्युजिकल शो, एक संगीताची सांज आमी पोस्टपोन करूंक पडली. आमचे दोग भाव क्लेवर आनी प्रशांत खूब वावुरले, जायते वावुरले. तांकां पळोवन म्हाकाय बरें दिसूंक ना. डिसअपॉयंटमेंट इज अ पार्ट ऑफ आवर लायफ. आमी केन्ना केन्नाय ओले परिस्थितीन डिसअपॉयंटेड जाता. असो खंय एक जाणटेलो मनीस आसलो, ताचे लागीं एका तरणाट्यान विचारलें, तो सदांच खुशाल दिश्टी पडटालो.
अंकल तुझ्या जिवितांत तूं सदांच खुशाल आसा. वॉट इज द सिक्रेट ऑफ युअर जॉय? तुझ्या जिवितांत केन्नाच आव्हानां डिसअपॉयंटमेंट्स येवंक नात. आनी ताणें सांगलें खंय दुबाविणें आमच्या जिवितांत जाय तें वयर सकयल आसताच, पूण जेन्ना म्हज्या जिवितांत डिसअपॉयंटमेंट येतात, आय ओन्ली चेंज वन अल्फाबेट. I change one alphabet. I change letter D and put letter H. Instead of disappointment, it becomes his appointments. देवाची खुशी. ताणें निर्मिलोलें ताका जाय ते भशेन आनी हांव तें स्विकारता. I change the letter D from disappointment to his appointment. ताची खुशी. भाव भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान आमकां काय बरी वस्त सांगता. हे कुड्ड्याची लुका ताचें नांव सांगिना. दुसऱ्या शुभ वर्तमानांत ताका नांव दितात बार्तिमेव. कुड्डो ताची स्टेट ऑफ ब्लायंडनेस. कुड्डो तो दिश्टी पडना ताका. To his appointments. हो कुड्डो ताच्या जिवितांत कुड्डेपण आसलें. राती लायट गेल्ली, कांयच दिसनासलें आमकां. ब्लायंडनेस इज अ टेरिबल स्टेट ऑफ लायफ. कित्याक तो कुड्डो आमी नकळो आसता. That was his state. Dubavine, he was disappointed. Things didn't work well for him. मागीर कितें जाता, ताका कोण तरी सांगता, तेवशिल्यान जेजू येता. जेजू येता आनी तो कितें करता, बोबाड मारता. जेजू दाविदाचे पुता, म्हजी काकलूत कोर. आड्डून म्हणटा आनी हो आवाज लोकां मदीं जेजूच्या कानार पडटा. जेजूच्या कानार पडटा. आनी जेजू जाण आसता हे मनशाक उजवाड जाय. फ्रॉम डार्कनेस टू लायट. जेजू दाविदाचे पुता, म्हजी काकलूत कोर. आनी जेन्ना ही उतरां तो उद्गारता, भावार्थ उद्गारता. व्हडलो भावार्थ तो. जेजू दाविदाचे पुता, म्हजी काकलूत कोर. This prayer is called Jesus' prayer, and very powerful, very efficacious prayer. भाव भयणीनो, आनी आमी तें जायते फावटी म्हणूंक जाय. भू करून हे कोवीड परिस्थितींत हें मागणें खूब वजनादीक, खूब धिरादीक. आनी जेजू कितें म्हणटा, तुका कितें केल्लें जाय हांवें? तुका कितें केल्लें जाय? जेजू जाणा आसलो ताका नदर जाय.
पूण तो म्हणटा लॉर्ड दॅट आय मे सी, म्हाका नदर परत येवशी कोर. आनी जेजू कितें म्हणटा, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो, वच, तुजी नदर तुका घे. His act of faith. आणि मागीर then he joins Jesus to proclaim God's goodness. जेजू फाटल्यान वता, जेजू फाटल्यान वता वाखाणूंक देवाक, तुस करूंक, कित्याक ताचे जिवितांतले काळूक, ताचे जिवितांतले डिसअपॉयंटमेंट सोंपलें. आतां उजवाड आयला ताका, जेजूचो उजवाड. आमच्या उद्गारांत म्हणा, हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सुमी, म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Being enlightened by Jesus, he wants to follow him. He wants to proclaim his goodness. बाबा म्हणिनो, आमी तो जेजू लागीं विचारता, जायते फावटी जेजू आमच्या लागीं विचारता, तुका हांवें कितें केल्लें जाय? आनी आमी जेजूक सांगता, म्हाका हें जाय, म्हाका तें जाय. म्हज्या जिवितांतलो खुरीस, म्हज्या जिवितांतले प्रश्न, म्हज्या जिवितांतलें दूख काड आमी मागता. आनी जायते फावटी आमचें मागणें जेजू स्विकारता, आमकां नवी उर्बा दिता. जायते फावटी आमी विसरता आमच्या जिवितांत कितल्यो मिलाग्री घडटात. आर वी रेडी टू प्रोक्लेम? ह्या कुड्ड्या भाशेन आमी जेजूचो पाटलाव करूंक तयार आसा. जेजून आमचे सगळे केल्ल्यो मिलाग्री आमी पोरकुंटा, वा आमी मागीर मनी जाता. गरज पडली ओईज मेवलो अशें म्हणटात. मागीर कोण उगडास करता ओईजाचो? आयचें हें देवाचें उतर बाबा म्हणून आमकां उस्कायता. देवाच्या हातांतली जायती देणी आमी घेता. ते देण्या खातीर न्हूच आमचो भावार्थ आमी तिरावंक, पूण ताची शीम नाशिल्ली दया खाकूत आमी पोरगुटूं. हीच कृपा हे मिसांत आमकां मागून घेवया. बेडोनिंग आमी गायन गावया. आसा जेजू, आसा जेजू. C4 पान 19, C4 पेज 29. भयणी भावांनो, आमच्या बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनांतल्या मोहिमे आमच्या याके पवित्र सभेच्या दबाव सर्वेस्वर मान घेव. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता ते देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमचे काळजांनी वाडो आनी शास्त्राचे सुखाक आमी पाव. हें आमी मागता
तुझ्या पुता जेजूची नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळ जावं बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सुरपदवीधर आनी शास्त्रांचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दलबार सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार व्हडल्या तुज्या वैभवान उंचरली तुका जोय जोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जोय. उंचरली तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्यान शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्यान शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासनीक करोराचें हें रगत. पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें बारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे प्रिथमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमचे भावमणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुज्या पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची आनी आमचे माय सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोंडूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांत. भाव भयणीनो, आमचे वेले सगळे तरेचे कुड्डेपण पयस करून देवाची काकूत आमी अनुभव आमच्या जिवितांत तरेतरेच्यो अवघडाय येतात तेन्ना पुरान आमी ताचेर आमचो खोल विश्वास दवरूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा येशूच्या तुझे राज आमकां येवं, तुजी वशी स्वर्गांत जाता तशी
आमचो दिसपटोल प्रवास आयसमकांनी आनी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बरोस आनी आमकां तळणीत पडून दिवं नाका वायटांतली आमकां देवा सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्त शेण्याक आमी बरमुशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाखंतांतली वाटाय कित्याक स्वर्गी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सुम्या जेजू क्रिस्ता जे दोन दुतांगुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया संवसाराचें पाप काटले आमची काकृत कोर देवाचे शिळे संवसाराचें पाप काटले आमची काकृत कोर देवाचे शिळे संवसाराचें पाप काटले आमकां शांती दी कुड्ड्याक सोयम्याचो उजवाड दिलेलो जेजू आमकांय आपल्या उजवाडांत तो भरता येताच्या जेवणांत वांटो घेवन ताच्या उजवाडांत आमी फुडें वाट चलूंक फुडें सोदतलीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जिविताचें उदक जिविताचो उडो जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतालें गायन गावुया D23 560 D23 पेज 60 Thank
प्रार्थूया. प्रिय बाप्पा, हे संस्कारांत आमी जेजूचे मास रगत घेतला. ताच्या जेवणाची गोठायेन दिसान दीस ताचे उजवाडांत आमी जिवंक आनी आमच्या जिविताचे परिस्थितींनी तो आमचे सांगताक आसा म्हूण ओळखून सर्गीची वाट तांकूंक ताचे जेवणाचें बोळ आमकां फावो जावं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. हे भाशेन सांगलां एक आमची भयण काळदोस वाड्यान अंतरल्या मार्ता आफोन्स, तिचो इंत्योर केन्ना जातलो ते मागीर तुमकां कळयतले हांव. ताची घोटचीं भायर आसात. आज सांजे 5:30 वरांचेर आमच्यो सायबिणी मांच्यो मुर्त्यो 7 मुर्त्यो बराबर आमी भायर काडटल्यो. म्हणटच धाकटली मागण्यांची रीत करून 5:30 वरांचेर वेळार येवचें. आमचो अदमास आसा ते प्रमाणे हो पावस आनीक एक 3-4 दीस आसतलो अशें सांगतात. काळजी घेवची आनीक जाता ते भाशेन उक्त्या मळार रावचें न्हय, झाडां पोंदार रावचें न्हय. कित्याक काल गोडगोडा मारला ते भाशेन जायते कडेन तरी लायटनींग वीज पडपाची शक्यताय. म्हणटच आमी आमच्या जिवाची काळजी घेवची. करून गोड गोड माता तेन्ना घरांत रावचें, भायर उक्त्या मळार तशें झाडां पोंदार रावचें न्हय. झाडां पोंदाक सोंपेपणी झाडांचेर तें वीज पडूं येता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोका पवित्र बॅट मिसाची F 17 5 9 आणि 3 F 17 पेज 93.